आनी एकले तावन एक वस्त दाक्षेन नासतना विचारतल्यांक आनी ती कशेंपुणी वचूल करतल्यांक जावं कुशलायेच्या मनोभावान वा नीज अर्थान आमचे चालते भाशेन लज नासलेली म्हणून आमी आपोवचे आसा। देवा मनशा संबंधांत मागणेय चड उणे अशेंच म्हणून जेजूची वपार स्पश्ट करता। अशें इश्टगते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विचारलेल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो म्हणली जेजूची वपारींतली उतरां आमची मागणी आयकूनच्या देवाचोच जिनोस वा ताचें व्यक्तित्व कळीत करतात। आमचो देव आमच्यो गरजो आयकून सो देव म्हणच्या की चड करन आमी ताचे थंय मागण्यांत लागीं सरच्याक आनी ताची मजत मागून ताका उलो मारच्याकच चड गुमान दिता म्हणलें हातून कळीत जाता। जेजून सांगलेली मागण्या संबंधी आनी एक वपार बापायची। एक बापूय ताच्या सामाजिक जिवनांत भोव खोटो आसत तरी आपल्याच भुरग्यांक मात्र तो केदींच बादाक करिना आनी बरेंच दिवंक वावुरता ते आमचो अनुभवूच सांगता। परत मागण्या संबंधी देवाचें व्यक्तित्व परत कळीत जालें। जर कोटी मनशां सयत आपल्या भुरग्यां उदेशी बरेंच करतात म्हणटाना सर्व बरो देव ताच्या भुरग्यांक सदांच बऱ्या संगतींनी भरता म्हूण जेजू स्पश्ट करता। देखूनच मागा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, भोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हणली जेजूची उतरां मागण्या उदेशी दैवीक उगडापणूच सय।